प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा. तुझी जीभ सांबाळे, गार्ड युअर टंग. सगळ्या संवसारांत कितें तो करपा जाय व्हडले आनी व्हरते वस्तू कितू त्रास तांकां काडूंक पडटाय, रात फोडूंक पडटा. कोणो एक इंजिनियर ब्रिज बांदी जाल्यार ओ तूंय कसलो इंजिनियर डॉक्टर जाल्यार तुका रात फोडूंक पडटा तें शिकोंक, तें काम कंप्लीट करूं. एक ब्रिज आसूं, एक बिल्डींग आसूं, कसलें मेजर कन्स्ट्रक्शन, सॅटलायट, दीस रात ते काम कोताय आनी फायनली तेंगे ती वस्त जाताय. तुज्यान चिंतू जाता देवा कितू कश्ट लागल ते आख्खे प्रितूम करूंक. हे जोड प्रितूम मिलियन्स एंड बिलियन्स ऑफ स्टार्स रोचूंक, संसार सुकणी शेवणी झाडां रोचूंक कितू त्रास पडकाय तेका. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक पत्ते उलयता देवा हेची प्रितूम रोचूंक कांयच त्रास पडले. तो फकत उलयलो आनी हे जोड प्रितूम जाली. जिबे तूं एक उतर भायर केलें, लेट देयर बी लायट आनी उजवाड जालो. लेट देयर बी स्टार्स आनी हे जोड नखेत्रां सडनली शाउट ऑन पडोंक लागली. कितू इजी म्हळ्यार कितू पावरफुल तें चोय. कित्याक तूं म्हणटालो तो देवाक सगळें जाता. जेनेसीस 1:26 सांगता देवान मनशाक केलो आपल्या सारको इमेज. इमेज म्हळ्यार एक्झॅक्ट लायकनेस. हेच मतलब तुका पदवी आहा उलोयन रोचूंक, तुका भयंकर पदवी आहा तुगे जिबेन उलोयन रोचूंक, तुगे जिबीत तुका जाय ते भाशेन करूंक, तुगे लायफ प्लीज करूंक जाता. धाकले इजी उलयलो जिबे उदेशी कितें रोचून जाता मोकळे. मुन्यांचें पुस्तक 18:22 वडीचोय. तुज्यांनी रोचूं जाता उलोयन मरण ओ जिवीत. एकदम डेंजरस. तुगे जिबे उदेशी तुज्यान तुगे जिवितां मरणूय रोचूं जाता. तुगे मोगा मनशा भितर तुज्यान मरणूय घालूं जाता आनी संवसारांत तुज्यान मरण घालूं जाता. 2-3 जाणां सांग चोत्रायेन तुगे जीब उजार कर. मॅथ्यू 15:8 चोय. जेजू तुका सांगता कितें मनशाच्या तोंडांत तूं भायर येता ते आख्ख्या मनशा मेळकोता. हेच मतलब तुगे जिवीत तुज्यान हारप जाता तुगले धाकले जिबे उदेशी. मॅथ्यू 12:36 जोडट्या दिसा तूं कितें केल्लस उतर उलयला ते उतराची तुका जोडटी पडटली. तुका धाकली जीब दिल्या इजली उलोयन भयंकर वस्त रोचूंक. हेच मतलब चड जबाबदारी आहा त्या जिबेचेर. तुंय तो मरण रोचिलें तुजे जोडटी येतलीच. Matthew 12:27 By the word you will be justified or condemned. तूं उलयलो उतरां उदेशी तुगे लायफ जोयतीवन जातलें ओ तुगे लायफ हारतलें. कितू पावर आहा तुगे जिबे भितर. इजी उलोवपा उतरां म्हळ्यार ती उतरां रोचूं लागताय. मरण ओ जिवीत. Psalms 119:37 देवागे उतर स्वर्गार फिक्स्ड सासनाचे सासना. हेच मतलब देवान तो तुका आपल्याक इमॅजिन केला. तुवें केसो उतर उलयलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली तें देवा मुखार पावलें आनी फिक्स जालें सासना सास. तुज्यान तें चेंज करूंक जायना. सो आम जायत पाट म्हणटाय मुगे जिवितान जालें तें बॅड लाक गूड लाक. तेगे जिवितान बरें गूड लाक जालां. मुगे जिवितान धाकलें आसतना बरें गूड लाक आसलां बॅड लाक येयलां. पवित्र पुस्तक सांगता कांयच चुकोन जालना. शिराप जावन आसा एक सुकण्या भाशेन जे सुकणें विंटरां पयस वयता आनी विंटर काबार जातकीर पोत्ती तेच झाडाची येता तेच गुंटरांत येता ते भाशेन शिराप येतलो. तें सुकणें चूक नासतना तें गुंटरां येयलां कित्याक थिंग तें झाड आसलोलें आनी तेगे गुंटेर आसलोलो. ते भाशेन चूक नासतना शिराप तुगे जिवितां येयला कित्याक कोणें तो उलयला. चुकोन जालना मुद्दम तें जालां कोण तें उलयलां गोडे तुवें तुजें वायट उतरां उलयन जातलीं. तुगे मायंड पायन तुजें वायट उतरां उलयलें जाता. कोण शिराप घायला तुवें कोणाक दुखयला तेंक धरयता तुजें शिराप घालून तें वायट उतरां तुजें उलयलें तेका लागून तूं वोणा पडा. आनी ते जिबे जोडटी आहा. संवसार तुका सांगता कितें उलय रे, चाळयो कर रे, गाडी मार रे, कितें वायट उलयन तेंगे सोयरीक मोड रे, तेंचे मत केस्तां घाल रे, तेका जॉबान तूं काड रे, कितें उलय रे तूं. कॉन्ट्रॅक्ट केल मरे पयल कर रे, मागीर कॅन्सल कर रे. तूं तुगे उतर सांबाळपाक गरज ना रे. संवसार सांगता म्हळ्यार तेम तो संवसार रचील ना. तेंक अधिकार ना स्वर्गार आनी इफेरनाची. सोर पोतेता देव जो सक्को संवसार केला स्वर्ग आनी इफेरन केला आनी जो जुईज आहा कसो तो सांगता हेच मदलो कितें तूं रॉंग उलयल्या ती जोडटी येतलीच. संवसारागे आयक ना तूं देवागे आयक. जेम्स 3:4 चोय
जे भाशे हे देवळ बोट आहा म्हणजे ती बोट आख्खी बोट हे शोयता ओ हे शोयता धाकले वेऱ्या उदेशी राडर तेच भाशेन तुगे जिवीत तुगे धाकले जिबे उदेशी तुगेले लायफ तुजे जिविता आडी ओरोन जाता ओ धाकले जिबे तुगे लायफ तुज्या मरणा वाटेन ओरोन जाता तुक जीब दिल ना आनी ते तोंड दिल ना मसाला डोसा बिर्याणी आईस्क्रीम हापा ती जीब दिल तुका रोचूं तुगेलें जिवीत जोयतिवंत वाटेन आनी सगळी मरणा पदवी कॅन्सल करूं आतां पवित्र पुस्तकां एग्जाम्पल घेयल्यार एकदम क्लियर ते तेंपा वयले लोक एकदम मान आनी रेस्पेद दितालो तेंगे उलोयलो उतराचेर एक पाट उलोयलें ते जाणाय तें उतर फिक्स आनी तें उतर मोडूं जायना आनी तें उतर उलोयलें तें तुगे जिवितांत जातोलें आनी तें बरें उलोयलें जाल्यार तुका जिवीत मेळटलें तें वायट उलयलें जाल्यार तुजें जोडटा तो तें क्लेन तेका लागून तें उतर मोड नासलोलें आतां संवसारां ऑपोजीट म्हळ्यार देव दुसरे भाशेन उलयता आनी देवागे आयकल्यार बरें कित्याक जोडटी येतो देवा उद्देशी आर्गां जेजू आयजॅक जाणटो जालो आनी तेगेली इस्त गेली आनी तो मरपाचो आसलोलो तेन्ना तेगेले व्हड मालगोड्या पुता आपयलो येसूक आनी ते सांगलें येसू मुगे थोडे दीस उरले आनी म्हाका दिसती पडना तेका लागून तूं हो जंगलाक एक बरें जनवार दवर आनी तेका मार आनी म्हाका बरें जेवण करून हाड आनी मागीर तेच हाडलें हांव तुजें बेसांव उलयतां आनी बेसांव उदेशी सगळी मुगे गिरेस्तकाय तुगे जातली आनी तुगेलो धाकलो भाव जो जाकोब तो तुगे चाकोर जातलो येसू हॅप्पी जालो बेगीन जंगलांत गेलो आयजाकागे बायलेन रेबेकान आयकिलें आनी ते एकदम मोग आसलोलो तेगे धाकल्या चेड्याचो तो जावन आसा जाकोब आनी तेका जाय आसलोलें आयजाकान जाकोबाचें बरोवत रावलें आनी तेका मालगोडो पूत केलो सगळी गिरेस्तकान बेसांव तेजे येवपाक रेबेकान सांगिल्लें जाकोबा मातशें वच आनी आमगे हिंडा थिंगा तितूंतले दोन बरे मेंढरे हाड बरें मांस कोता डॅडी दी आनी सगळीं बेसांव डॅडी तुजे उलयतलो म्हळ्यार बेगीन करपा जाय येसू येशनी होणें तेन्ना म्हळ्यार मुगे ताळ तोळकतलो आनी येसू बरिलो आहा म्हाका लावन हांव सुडसुडीत आंगाचो आनी डॅडीन म्हाका हात लायन चोयल म्हणटू आनी ते कळ म्हणटू हांव येसू न्हू जाकोब म्हूण तो म्हजे बेसांव घालून शिराप घातलो तेका लागून हांव कोना मामीन सांगलें तूं कांय बी नाका तूं वचोन घेवन यो आनी तो घेवन येयलो आनी मामीन तें बेगीन बरें मांस केलें रेबेकान आनी मेंढऱ्याक कात काडी आनी तेगे हातीचे गायली सगळी लो आनी कोळ्याचे गायली आनी तो मांस घेवन गेलो डॅडी बोले तेणें म्हणलें डॅडी मुगे हंटींग बरें फास्ट जालें तेका लागून बेगीन बरें मांस रांदून हाडा तेगे डॅडीन म्हणलें तुगे ताळ जाकोबाक येस मरे तूं येसू ते म्हणून वय हांव येसू ते जाल्यार मातशें आयलें हो तुका हात लायन चोवपा जाय कित्याक येसू बरिलो आहा आनी तूं सुडसुडीत हांगाचो चोया आनी तेका दिसती म्हणून तें हात लायन चोवलें अरे वय मरे तुका लो आहा मरे येसू भाशेन तो रे तूं येसू ताळ जाकोबाक येयला कोता ना डॅडी हांव होरें येसू तेच जाल्यार तें जेवण हायलें बेगीन आनी सगळीं बेसांवां जाकोबाचें उलयलीं चुकोन आनी सगळी गिरेस्तकाय तेक गेली आनी तो जालो मालगोडो पूत आनी चुकोन तेणें येसू जो आसलो मालगोतो तो जाकोबाक गेलो चाकर करून उडयलो आनी हो बेसांव घेवन वयतकूच तेन्ना येसू येयलो डॅडी हांवें तुका बरें मांस रांदून हाडलां आनी बायबल सांगता आयजाका येसो कळकळ येयलो तेणें म्हणलें तूं कोण हांव येसू तुगे मालगोडो पूत तेणें म्हणलें तेच जाल्यार कोण वयलें सगळीं बेसांव तेका इमिजिएटली कळ्ळें तेगे धाकल्या चेड्यान तेका नाडला आनी सगळीं बेसांव तेणें वयलें तेणें ती चुकोन तेजे उलयलीं म्हळ्यार तेरे पासून तेज्यान ती कॅन्सल करूं जावं नाय कित्याक ती सरकार फिक्स ठेवली सासनाचे सासना तेका लागून बायबल सांगता आयजाकू कळकळ येयली न्हू येसूय जाण आसलोलो उलयलो उतर कॅन्सल करूं जायना म्हूण बायबल सांगता ही क्रायड बिटली काळजांत दूख धरून तो रडलो येसू जाकोबाक गेलो चाकर केलो आनी सगळी गिरेस्तकाय जाकोबाक गेली की तूं मान आनी रेस्पेद एक उलयलो उतरा कित्याक ते जाणाय भयंकर पदवी आहा एक जिबे भितर आर्गां जेजू आतां नवे कोराम गेल्यार आमकां थिंगा आनी एक एग्जाम्पल दिसता कितको मान आनी रेस्पेद दिताले उलयलो उतरा कित्याक ते जाणाय उलयलो उतर कॅन्सल करूं जायना तें फिक्स उरता आनी तें रोचूं लागता संवसार तुका पत्ती सांगता कित्या उलय रे गाळी मार रे चाळ वय रे तेंगे सोयरीक मोड रे तेंगे नांव पेड्यार करे चाळयो सांग तेका जॉबा वयले भायर उडय रे दे डिजर्व इट
म्हळ्यार पवित्र पुस्तक ते भाशेन ना. पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देव ते भाशेन उलयना. कित्याक देवान आख्खो संसार केला, देवान आख्खी प्रितम केला, मनशां केला, आनी देवान स्वर्ग आनी इफेन केला. हेच मतलब जोडटी आहात. नव्या कोरांत गेल्यार आमकां दिश्टी पडटा थिंगा एक पावरफुल किंग हेरोद आहा. आनी तो फोर्सान तेगे भावागे बायल जेजो आसा फिलीप तेगे बायल आपल्यागे बायल कोता आनी ते फिलिपा काडा जेलीन घाता. जॉन द बॅप्टिस्टान सांगता तुवें केलें तें सगळें कायदे म्हळ्यार देवाले तेजे जोडटे पोत येवन सांगता. कितें सांगता तेका मान उडय रे जितोची आसा. हेरोद भितालो कित्याक लोक म्हणटा तो प्रवादी आनी तोय जाण आसलो तो प्रवादी म्हण म्हणार तो देवालो देव तेजी जोडटी घालत. त्यान कितें केलें तेका जित माशनी तेकाय कळोन जेलां उडयलो. एक दीस हेरोदा गेली बर्थडे आसलोली आनी त्या हेरोदागे बर्थडेक ते हेरोदिनागे चेडूं फिलिपागे चेडूं बरें नाचिलें आनी सगळे राजा आनी कुंवर आनी व्हड व्हड मनीस येयलो ते राष्ट्रांत सगळे हॅप्पी जाले. आनी ते हेरोदा सांगलें तुगे पार्टी हांव फर्स्ट क्लास एन्जॉय केल्या कित्याक तें चेडूं बरें नाचिल म्हणून गेलें. आनी हेरोद एकदम हॅप्पी जालो. आनी हेरोदान चेडूं आपयलें सांगलें हिंग्यो तूं कितें जाय तें माग मुगे वोद राजवटी देखून तुका हांव दिवपाक तयार. तें धाकलें चेडूं आसलें तें खबर ना कितें मागपा जाय. तें सांगलें मामी खंयच्यान येता. आनी मामी एकदम राग येतालो जॉन द बॅप्टिस्टाचो. तेंच्या चेडूं सांगलें किंगा वचोन सांग आपल्याक ग्रेस काय नाका म्हळ्यार आपल्याक जॉन द बॅप्टिस्टागे तकली कातून प्लेटीचेर घालूंक जाय. हेरोद बायबल सांगता हो डीपली ग्रीव चड दूख जाल काळजाक. तेन्ना तूं कित्याक जाय ती तकली कितें कोतो तूं ग्रेस काय घे एन्जॉय कर. ते म्हळें ना 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 मामीन सांगलें तकली जाय. इमिजिएटली तेणें हुकूम गायलो आनी जॉन द बॅप्टिस्टागे तकली कातली प्लेटीचेर घाली तेका दिली आनी तेणें मामी दिली. हे दोड राजा तो एक चुकोन उडयलो उतर तेज्यान कॅन्सील करूं जावना. कित्याक तेजी जोडटी आहा. कितें उलोवपा जायना आनी मागीर चेंज करूं जायना. कित्याक तेजे जोडटी आहा. देवान सांगिलां तेजे जोडटी येतलीच सगळे पावट आनी तें उतर फिक्स्ड उरता स्वर्गार देवा मुखार. हेच मतलब तें कोणाच्यान चेंज करूं जायना. सो तूं म्हणटलो आरे हेच मतलब हांव गरीब आहा तो त्या कारणाक लागून मुस्ता हांवें म्हजें केसो उतरां उलयल्यां जातलीं. मुगे डॅडीन मामीन शापान केसो उतरां उलयल्यां आतां म्हजेर. मुगे बॉसान केसो म्हजे शिराप घायला जातले. मुगे बायलेन गोवान कोण शिराप घायला जातले. तुवें तुगे भुरग्यांचे शिराप घाल जातले. तेका लागून ही सगळी प्रॉब्लम जाता मुस्ता मुगे लायफा. हितू हार्ड वर्क कोता हितू काम कोता तेरे पासून मुगे लायफ मुखार वचना. तितलें न्हू व्हड व्हड मरण आयले मुगे लायफान. व्हड व्हड एक्सिडंट जाले. व्हड व्हड गरीबसाण येयल्या आनी हांव हुंपी रावता. हितू वर्सां आनी आतां मुगे भुरगीं म्हजे बारबर हुंपी रावताय. हेच मतलब कोणो म्हजेर उलयला आनी म्हजेर शिराप घायला म्हाका हुंच्यानूच सुटका ना. पवित्र पुस्तक सांगता सुटका आहा. तेच कारणान जेजू संवसारांत येयलोलो. कोणें तूं तुजें उतरां उलयलें कोणें तुजें शिराप घायला आनी त्या शिरापा लागून तुगे लायफ तो हारलो जाल्यार जेजूगे रोगता उदेशी तुवें सगळे शिराप कॅन्सील करूं जाताय. कोण म्हूण थँक्यू जीजस फॉर द ब्लड म्हळ्यात. आनी हांव उलयता आमचे जायत पाटी बेश्टो जल्मलो कित्याक जल्मलो जावं कितें म्हगे लायफ कितें म्हणल्यार आमी कित्याक नॅगेटीव उलयता. तूं तुजेरय शिराप घाता. माय पाय रोखडें मुगे भुरगीं शिकना बोटाटो आवटो कित्याक शिरपणा गड्डे हाडटा. तूं एक्चुली तुगे भुरग्यांचेर शिराप घाता. आनी व्हड जातकच तूं म्हणटा मुगे भुरगो बोटाटो आनी आवट कितें जालो तुवें उलयला. आनी घोव बायलां एकमेकांचेर रोखडे शिराप घालता. तुका बेश्टें काजार जालां हांव घालपाचो म्हाका केस लायन पडटा सैरिकाचेर. आनी बायल म्हणटा तूं कोणा जावो हांव जीन पॅन्ट्स घायल्या म्हाका कितू जाण मेळटाय. सो एक्चुली लोक एकमेकांचेर शिराप घाता. तें खबर ना तें शिराप म्हळ्यार तुज्यान सगळे शिराप कॅन्सील करूं जाता जेजू गेल्यार रोगता उदेशी. दोग तीग जाणां सांग जेजूगे रोगता हितू पावरफूल कांयच ना. जेजूगे रोग तूं उजार कोता जेजू मानून घेवपाचो आनी पवित्र स्नान घेवपाकूच जावो ना. कितें कोन्न तूं तें रोगत उजार कोतलो. रेवलेशन 19:15 चोय जेजूगे तोंडांतल्यान येताली एक तोरसाद जी दोनी आटी पांजलोली जोडटी. तुगे तोंडांतल्यान उतर येता तें कितें पदवी सैतानान गेले कामागी पाड करूं. एफिशियन्स 6:17 चोय आनी घे ती तोरसाद पवित्र आत्म्याची जी जावन आसा देवा गेले उतर. ती तोरसाद देवागे उतर तोरसादी भाशेन घे ती तोरसाद म्हळ्यार कोण उजार कोता ती पवित्र आत्मो. हेच मतलब तूं जेजू मानून घेवन पवित्र स्नान घेवपाकूच. तेका जेन्ना तूं हुंयच्यान देवागे उतर उरल्या पवित्र आत्म्याची तोरसाद घेवन सगळ्या दोळबारां घेवन भोंवता
तुकी सांगिल त्या शारती पावो कसले प्रॉब्लेम आहे तुगे जिवितान तू जाण जाव हे दळ पावरफुल दळ बरा आहा तुज बरोबर आणि तुको हा तोरसा देवा गेली देवा गे उतर ते घे आणि उलोय जेन्ना तू उलोयता ती उतर जाणसा तोरसा आंच पोळ्यान पोयतात म्हणा सगळे कॅन्सर काबार करो तुगे फायनान्शियल लॉस काबार करो तुगे शिराप काबार करो कित्या ते जाणसा उलोयलोले उतर दोग तीग जाण सांग उलोयत राव म्हळ्यार जिवीत मरण चुकोन मरण उलोय नाका तू कित्या शिरीपणा मिनिस्टर येसलो ते आम मिनिस्टरांचे रोकडे शिराप घाताय आनी मागीर म्हणटा आमगे मिनिस्टर बन्नी तू शिराप उलोयता बोऱ्योत रावलोय आ बाबा सोरीच्या सगळे आटी मेळत मेळच्या मिनिस्टरान डिस्टर्ब करता ही देवागे उतर हांव उलयता आंच पळय वयता ते सगळे देंवचारां काण भायर उडयता आमगे मिनिस्टर सारके देवा मानताय तेसले जाता थँक्यू जीसस पोत उलोय आता ही जीप कितको उजार करपाक जाय पवित्र पुस्तकांत थोडी इन्स्ट्रक्शन दिल्या देव जावन आसा मोग केसले उतर येता तुगे तोंडांतल्यान तितूंतल्यान मोग भायर सोना 100% तितूंतल्यान राग भायर सोता आनी तूं तुगे जिवीत हारायतलो तुवें कोणाचे शिराप घाला तो शिराप तुजे येतलो उगडास तो देव संवसारांत येयलोलो आनी संवसाराचो मोग केलो मनशां मोग केलो म्हळ्यार तोच जेजू येयलोलो मनशां मोग करतो देंवचारां गेली कामां भस्म करपाक सो तुगे तोंडांतल्यान मनशाक मोग येवपाचो आनी देंवचाराचेर राग काडपाचो पोत तिको नाका मनशाचे शिराप गायनाका यू आर फायटींग द रॉंग बॅटल तुगे राग कोणाचो येवपाचो देंवचाराचेर तो देंवचार त्या मनशा उजार करता आनी मागीर शी मारता आ बाबा सरिंजा तो मनीस एकदम बरो म्हळ्यार देंवचार ते सगळे घुसपाक करून ताका मागतना सांगलो तेका लागून आ बाबा जेच्या मला तिका रोगत तेजेर काता जेच्या मला तिका रोगत तेजेर आंच पळय तेज भितर मेळत मागीर दोनी फेरना होणाव बा थँक्यू जीसस क्लियर उलय तुगे राग येतलो देंवचाराचेर आनी मोग येतो मनशाचेर सेकंड पॉयंट तो जावन आसा बेसांवां आनी शिराप तेज तोंडांतल्यान येवपाक जायना इम्पॉसिबल जेम्स 3:11 चोय जे भाशेन एक जोरे आहा कितको त्या जोऱ्यांतल्यान गोडे उदक येतले आनी कितको त्याच जोऱ्यांतल्यान कोळू उदक येतले इम्पॉसिबल हें समजता आमकां सो हें मतलब तुगे जिबेले शिराप येवपाक जायना तुगे जिबेन तूं बेसांव येवपाक जायना मनशाचेर तुवें तो कोणाचेर शिराप गायलो आनी मागीर कोण सांगलें तूं मागणी कर तुवें त्या मागणी केल्या तें मागणें चलपना कित्याक हे तोंडांतल्यान दोनी वस्त येवपाक जायना इम्पॉसिबल हें मतलब मागणें चलपना जे भाशेन जोरी दोनी येवपाक इम्पॉसिबल तेच भाशेन तोंडांतल्यान दोनी वस्त येवपाक जायना आनी एक पॉयंट घे आमी तुज्यान हे जिबे उदेशी जेजूगे रोगत वयर काडूं जाता आनी गोवाय दिवपाक जाता हे दोनी वस्तू सैताना हारायताय जेजूगे रोगत उजार कर तुजे जायत लोक म्हळ्यार ही प्रॉब्लम जाली ही कितें करपाचें ही तूं लायफ प्रॉब्लम हांवें म्हळें तूं जाणा जेजूगे रोगत पावरफूल कितें तें उजार कर तुज्यान चिंतू जाता एक मिलिटरी मनीस आहा थिंगा बॉर्डराचेर पाकिस्तान येता आनी मेशीन गन उजारो कोना तो मन वयतलो तेका लागून तुगे जीब भितूर पावरफूल आहा हे जिबे भशेन पावरफूल होली स्पिरीट आनी आख्खी फौज आंच बणेचेर फिरता आनी तूं कांय कोना ती जीब घेता आनी टेस्टी आयस्क्रीम खाता आनी मसाला डोसा खाता वा 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 आनी जीब उजार कोना जिबीत रोचू बसोन रोड नाका अपसेट जानाका कितें करूं काम नाका यूज द पावर यू हॅव केसो पावर आख्खे प्रितम रोचपाचो आनी गोंय दी वचोन सांग तुका कितें प्रॉब्लम आहा म्हाका प्रॉब्लम एशें जाला हा कांय बी नाका सोर पोतेरात जेजू मेळतलो जियो जालो हेच मतलब हे प्रॉब्लम तूं भायर सरतलो तुगे कॅन्सर हील जातलें तुगे डायबिटीज वयतलें तुगे फायब्रॉइड थिंगा हिरोन काबार जातलें आनी तूं जैतिवंत जातलो बिकॉज ऑफ जीसस केसली पेकोवणी मेळी धाकली आसूं यो आनी गोंय दी मुगे तकली उसळटाली म्हळ्यार हांव एस्प्रिन टॅबलेट घेवन आसता आर्गां जेजू मग बरो जालो आनी एक वस्त तुजें करून जाता तुगे जीप तें जावन आसा हुकूम घालूं डिक्री तुवें चोयलां सगळे चोर भोंवताय आनी पुलीस इन्स्पेक्टरा उलयताय सर आमकां जीप जाय आर्मां जाय एम्युनिशन जाय आनी पुलीस इन्स्पेक्टर तोंडाक क्लिप करना उलोयना कांय तुगे प्रॉब्लम घेवन मिनिस्टरा बले गेल्यार तो क्लिप करना तोय उलोयना पंचायतीन गेल्यार तेय उलोयनाय कितको काम जातली ते भाशेन ते केन्ना कोनाय आतां तुका सोजमता ते मागीर ते इमिजिएटली तोंड कितें जालां तो एश कोता चल मातशें जीप घेवन वच कितें पेट्रोल जाय तें तिंगा फायनान्स घे वच तिंगा धर तेंगा भितर उडय मिनिस्टर सांगता कितें हुकूम घालता PWD एका तेंगा रस्तो कर वॉटर पायपलायन घाल डिक्री कोताय ते आनी ते लोक कोताय कोनाय कोताय कित्याक ते तेंगे चाकर ते भाशेन जेन्ना तुवें जेजू मानली तूं क्रिस्त तूं जावचा हेड सगळे फौजाचो आंच पड्याचो हुकूम घाल आनी सगळे आंच पड्याचो सुटसुटीत तुगे काम करूं दोग तीग जाणां सांग तुगे जीब उजार कर आनी हुकूम घाल आंच पड्याक ये तोड़ पावर हाँ तू ओको बसोता हाँ कित करूं मैं क्या करूं ये कैसा हो सकता है हुकुम घाल सोर पोतेदार देव आनी आंच बड़े आशेताय तुगे हुकुम्याक
आनी एक वस्त तुज्यान करून जाती रोमन्स 4:17 चोय जे मेलो आसता ते जीत करून जाता तुगे जिबे उदेशी आनी तुगे वस्त जिविता नाय ते आनी येवपा नाय ते तुज्यान ते आळून जाताय तुगे जिबे उदेशी कित मेला तुगे लायफा मागीर हार्टा प्रॉब्लेम जाला उजार कोर तुगे जिबेची रोसपाची पदवी बाबा सर्गीच्या न्यू हार्ट थँक्यू जीसस बाबा धंदो मेला शबाक करीक मी पडाय थँक्यू जीसस हुकूम घाले आज पडे कस्टमरांक घेयना तो तुका गिराक सांबाळूंक जायच ना आनी मेलो चित कर आनी दिसती पडना ती वस्त दिसती पड टेश कर तुवें लंडन चयल ना म्हळ्यार तुका आशा आहा थिंग वचोन सेटल जावपाक तुका दिसती पडना तें दोरद्या विजन आले थँक्यू जीसस मुगे पोर्चुगीज पासपोर्ट रोखडीच जाली हांव आतां लंडन आहा मुगे केदोळ बांगलो दिला म्हाका या ब्रिटीश गव्हर्मेंट थँक्यू जीसस हांव दाटे फर कोट घालून की स्नो पोटा थँक्यू जीसस उलोवपा लाग दिसती पडना त्यो सोडून ना तुगे लायफा तुगेले दाखले रोचपाचे जिबे उदेशी रोमन्स 10:10 तुगे आत्मा सालवार करपाक मतकोच तुका स्वर्ग गॅरंटीड जावं सिंपल मागणी कर बाबा सर्गीचे हांव मानून घेता जेजू क्रिस्त मुगे सोडून राव तुगे रोगत मुगे सगळी पातकां दिता पास्ट प्रेझंट फ्युचर तेका लागून हांव नितीवंतपण देवालें थँक्यू जीसस तुगे जीव दिल्यार रोचो तुगे जिवीत तुक जाय ते भाशेन आर्गां जेजू रोमन्स 10:8 तेका लागून सांपाल सांगता आमी तेंच पडकोड कोताय जे जाग्यार जेजू खबर पडकोड जाता थिंग वच आनी कित करी आनी तें उतर कित करपा जाय तुगे तोंडां घाल तें उतर हेच मतलब उलोवपा लाग तुज्यान म्हणून जायना हिंग येयला हांव 10 मिटींग केले कांयच जालें ना म्हगे लायफा हिंग मिटींग येयल मग तूं कांय मेळना हे मिटींगे कित्या उतरां सांगता आनी केसो भावार सांगता तुवें घराक वचोन उचारूं जावो कंटिन्युअसली जेचे गायनी हांव पेकलो जेचे गायनी हांव पेकलो थँक्यू जीसस जेचे गायनी हांव पेकलो थँक्यू जीसस तुगे गाया पुरो सगळे दुयेंस पेको तो गरीब जालो केसा उलोवपा लाग तो गरीब जालो जेजू गरीब आयशे हे दोळ देव गोरवा कडेन जालो मला ओ लॉर्ड थँक्यू तो मुगे जागो तुवें गेलो कित्याक तुगे स्वर्ग माग दिवपाक उलोय तेका लागून तूं कळ्ळें आज तुगे लायफान कितको प्रॉब्लेम येयले ते आनी कितको तुज्यान ते कॅन्सल करून जाता जेजूगे रोगतान दोग तीग जाणां सांग तुगे जीप चड पावरफूल दोग तीग जाणां सांग तुगे जीप सांबाळ हांगा 4 म्हयने जाले हांगा येवपा लागल्यार हांव खूब बरें नाशिल्लें हांगा येवन हांव खूब बरें आसा आनी दोतोरान सांगलें म्हाका 5-6 म्हयने उरतली तिजे हड्डे खूब बरें ना अशें म्हणून म्हाका दोतोरान सांगलें तेन्ना हांवें कितें केलें मागे आरमारी साडयो आसा ते 2 आरमार साडी आशिल्ले म्हाजे कडेन सगळे आमगे पयलीं कोण काम करता तांकां आपूण हाडलें सगळें वाटलें कित्याक हांव उरपाचें ना अशें म्हणून आनी मागे 2 चेडवां आनी 1 चेडो म्हाका कितें दिवपा आशिल्लें तें चेडवां आपूण हाडलें हांवें सगळें दिल्लें कित्याक हांव उरची ना म्हणून पूण हांव खूब बरें आसा हांगा येवन आतां पयलीं 7:30 उठ्ठालें आतां हांव 4:30 उठ्ठा आनी बरें आसा इतली म्हाका जिवा बरें दिसता हांवें कितें दिलं तें म्हाज्या चेडवाक हांव मागून घेवचें अशें दिसता परत कित्याक म्हाका जेवपा जाय जेजूच्या नांवान बरें दिसता म्हाका जिवा इतली जिवा बरें दिसता जेजूक थँक्यू सांगता कोणाची शोल्डर पेन थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस म्हणून हात वयर काड म्हाका हिंगा भुजान दुखतालें जायते जालो पास्टर मॅसेज दिलो ना आय फेल दॅट आय एम रिसिवींग a healing and I said I will go and testify. I also सांगतले अशें म्हण so I received my healing. Praise God, all glory. कोणागे पांयां बोट दुखताय कोणागे पांयां बोटां स्पेशली मोठ्या बोटांनी दुखता हांगा येता आतां 3 आठवडे जाले पूण म्हाजे बोटां दुखता आनी पांये बी दुखता म्हणून आनी म्हाजे वर्स जाले दोनूय पांये मुयेताले डायबिटीस आसा काय म्हणून प्रेशरान 1 वर्स जालो ताका रक्त पासून येयले बोटाचे म्हाका कळनासलें आपटल्यार पासून म्हूण गेल्या विकाक पास्टरान म्हटलें कितें कोणाचे पांये बरें जाता आनी बोटां आनी ते दिसून म्हाजे पांये मुयोवपाचे वर्साचे पांये म्हाजे मुयोवपाचे बंद जाले हांव देवाक आर्गां दिता आनी महिमा दिता आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका आतां 3 वीक जाले म्हाज्या दोळ्यांक सुद्दां खूब बरें आसा आयज हांव एकटेंच चलोन आयलां आर्गां दिता जेजू महिमा